हांव सर्वोदय एज्युकेशनल सोसायटीज हायस्कूल हे इश्कोलान शिकतालो आनी म्हाका 10वेक 96.66% मेळ्ळ्या. शिकपाचे टॅक्टिक्स म्हणल्यार टू वर्क हार्ड, घरा कडेन वचून अभ्यास करप, शिकयता तें कॉन्सन्ट्रेशन करप, टायम टेबल करप आनी तो फॉलो करप आनी ऑन एन एवरेज 4 to 5 hours a day शिकपाचें. हांव मुखार MBBS करून डॉक्टर जावपाक सोदतां. क्रेडीट कोणाक दिवपाक सोदता? हांव मागे फूल श्रेय मागे पप्पा आनी मम्मीक दिवपाक, मागीर दुसरी म्हळ्यार टिचर्स, मागे स्कुलाची टिचर्स, मागीर ट्युशन टिचर्स आनी मागीर रिलेटिव्स, माम, मागीर काका काकी आनी मागीर फ्रेंड्स आफ्टर ऑल, आनी म्हाकाय बी थोडें क्रेडीट वयता. फुडले भुरग्यांक हांव हेंच सांगपाक सोदतां की टू वर्क हार्ड आनी आपल्या बेजिक्स आसा तितून कॉन्सन्ट्रेशन करप आनी कॉन्सेप्ट शिकपाचे गरजेचे आसात. फक्त शिकलें म्हणून जायना, टेक्स्ट बूक रिडींगूय गरजेचें आनी क्वेश्चन करपा जाय टिचरांक. एंड दॅट्स ऑल. हांव द न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट कुडचरें हांगा शिकलां आनी आतां म्हाका 96.6% मार्क्स पडल्या आनी हांव फ्युचरान डॉक्टर जावपाक सोदतां आनी दामोदर हायर सेकंड्रीन हांव एडमिशन घेवपाक सोदतां. टिचर्सांनी खूब गायड केल्लें आसा आनी म्हज्या पेरंट्सांनी खूब मोरल सपोर्ट दिल्लो आसा, तेच्याच खातीर म्हाका हें मेळिल्लें आसा. मॅथ्साक क्रॅश कोर्स घेतलेलो. खंयच्याय फिल्डान सपोजीटली सिन्सियरली हार्डवर्क केलें न्ही जाल्यार सक्सेस मेळटलोच. फस्टाक हांव गव्हर्मेंट स्कुलान शिकलां आनी सेकेंडाक सावन मागीर हांव सोमनाथ स्कुलान शिकलां.